बारशे व्यक्त केले ती फक्त भजन आणि कीर्तन करतले म्हणून गेले पण लोकांचो तळमळ पळोवन लोकांच्या मनान कितें येयलें तें कोणाक खबर ना। अकस्मात ती बाबली बशीर आशिल्ली तो धाडसो आशिल्लो तो थंयच्यान कोसळ्ळो आनी ते उमेदी भितर आमी तें सगळें हडलें बी आनी अशी बेश्ट आमी हांडून एक उक्ती केल्ली देवाची कूड म्हणून आनी थंयच्यान आमचें लाठीचार्ज जालो। पूण अशें दिसतालें आमकां ती जातली काय ना जातली पूण आयज ते मंदिराची ते प्रतिश्ठापनाक आमकां खूब मनांतल्यान उमेद जाता। जय श्रीराम। जशें प्रत्येक कारसेवकांचे मनांतल्यान कितें तरी जाता आसतलें की आपणे जेन्ना अयोध्येत गेलो आनी तें सगळें केलें त्या वेळाचेर प्रत्येक हिंदू प्रत्येक भारतीयाक एक आयुश्यांतलो एक मोठो खीण म्हणजे अनुभवपाक मेळटा। 550 वर्सांची जी गुलामगिरीची एक हें आशिल्ली ती आज आमी मिटोवन आमी अभिमानान सांगपाक शकता की राम आमचो आदर्श पुरुश हय हें की आमच्या सगळ्यांचे पुरुषत्वाचे म्हणजे आदर्श पुरुषाचे जे प्रतीक आसा ते प्रभू श्रीरामचंद्र आसा ते आनंदोत्सवाक आमी आज सगळे गांवकरी हांगासर रांगोळी काडलेली आसा। काल दिंडी रॅली जाली, आज परत सांजची दिंडी आसा। असो वेगवेगळे प्रकारे प्रत्येक घरात आनंदोत्सव आसा, प्रत्येक गावात आनंदोत्सव आसा हो आमी आज मनयता। जय श्रीराम।